प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 26 ते 36 पर्यंत 26 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जशें नोवाच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोवा तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी ताच्या वरवीं ती सगळी नाटक जाली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें, लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकते घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सदोमांतलो भायर सरलो, त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या गंडोकाचो पावस पडून ताच्या वरवीं सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पातसार आसतीत ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसतीत तांणी कित्याकूच लागून परत वचचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड कोत्तली, आनी आपलो जीव इबाड कोत्तात ती आपलो जीव वाचयतली. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोगा जाणां एका अंथरुणार न्हिदलेलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायल्यो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. मोडे आसत तुय गितूय एकटवतले. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां कितें सांगता. आमी कालचें शिवर्तमान बरे भाशेन आयकलां जाल्यार जेजू आमकां सांगता की तो ह्या संवसारान परतून येतलो. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जाणो की हो जेजू जेन्ना पयले पाट ह्या संवसारान येयलो, तो एका बाळका भाशेन येयल्लो. तो व्हड जालो, 30 वर्सांचो जाल्या उपरांत तो शिकोवन कॉमेस करूंक लागलो देवाच्या उतराची. आनी 3.5 वर्सां उपरांत ताका खुर्सार मारलो. तो मेलो आमचे पासत, ताणें आपलें रगत वारोयलें. तिसऱ्या दिसा तो पुनोत जिवन जालो आनी आतां तो सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमकां सांगता की तो परतून येवपाचो आसा. ताणें सांगलां आपल्या शिसांक, जेन्ना तो स्वर्गाक परतून वचपाचो आसलो तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें सांगलें, जसो हांव ह्या संवसारान पयले पाट येयल्लो, हांव दुसरे पाट येतलो जोडटी करपाक. जो लोक म्हजेर भावार दवरला तांकां जोडटी आसची ना. ज्या लोकान म्हाका नाकारला, म्हजेर भावार धरूंक ना, तांची जोडटी करपाक हांव येतलो. आनी भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां एक खबर दिता. तो म्हणटा, जेन्ना नोवा, आमी खूब पाटी आयकलां ती खबर जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान, की जेन्ना नोवा आसलो ह्या संवसारान तेन्ना खूब लोक इतलो देवाक नाकारतालो, इतलें पातक वाडलेलें की देवान आख्खे हो संवसार काबार केलो. इतले 40 दीस आनी 40 राती पावस पडलो, पूण फकत नोवा आनी ताची फामील त्या आर्का मध्ये गेली. आनी जेन्ना सगळें पिड्यार जालें, फकत नोवा आनी ताची फामील वाचली. तेज्या उपरांत तो म्हणटा लॉट, जो अब्रामाचो नातू आसलो, तेन्ना देवान सदोम आनी गोमोराचेर ते सगळें निसंटोन करून घालें. पूण लॉटाक आनी तेजे बायलेक आनी तेज्या भुरग्यांक ताणें थंयसरली भायर काडली. आनी तेच भाशेन भाव भयणींनो, लॉटाच्या वेळार, नोवाच्या वेळार लोक आपलें करीत वेतालो. ते काजार जातालो, ते कामांक वेताले, घरां बांदतालीं, कांयच पडोंक नासलें, कितलें वायट आसलें. आनी लोक देवाचेर कसलोच आपली चोत्राय देवाचेर दवरिनासतना आपलेंच कोत्ताले. तेच भाशेन जेजू आयज सांगता आमकां शिवर्तमान की जेन्ना तो परतून येतलो
तेन्ना लोकांची चोत्राय ताजेर आसची ना, देवाचेर आसची ना. ती आपली करीत आसतली, काजार जातली, घरां बांदतली, पयशे कोत्तली, कामाक वयतली, आपले दिसपट्टो गिरास जे करूंक जाय आसलें ते कोत्तली. जेजू म्हणना की हे सगळें बंद करात, फकत म्हजी वाट पळयात. पूण जेजू म्हणटा, जेन्ना आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर पयस जाता आनी आमी आमचेंच कोत्ता, आमचेंच जिवीत चलयता, तेन्ना जेजू आमकां सांगता, तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा की तो वेळ जेन्ना तो येतलो, तो वेळ आमकां कळोंक येवचो ना. कित्याक आमची चोत्राय फकत आमचेरच आसतली, आमच्या जिविताचेर, आमच्या फामिलीचेर, आमच्या पयशांचेर, आमच्या घरांचेर, आमच्या दुडवांचेर, आमच्या भाटांचेर, आमच्या गाडयेंचेर, आमच्या भांगराचेर, हे जे संवसारान आसा ताचेर आमची चोत्राय आसतली. आनी देखून भाव भयणो, आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितान ना म्हणून, आमचो संबंद देवाशी ना म्हणून आमकां तें केन्नाच कळचें ना. पूण जो लोक जेजूचेर बाबार दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, जें आमच्या जिवितान आयज घडटा त्या घडणे प्रमाणे आमकां कळटा की पवित्र पुस्तकान जें बरयलां तें खरें. जें आयज घडटा आमच्या जिवितान, ह्या संवसारान घडटा, तें जावन आसा एक राजांव की जेजूचो वेळ येवपाचो आतां लागीं पावला. आनी भाव भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकां वाचत जाल्यार, आमी खरेंच पवित्र पुस्तक वाचत जाल्यार आमकां कळोन येता की जेजू सांगता, जेन्ना तो येवपाचो दीस आसा, कोणाक कळचें ना. ताणें आमकां तो दीस सांगूंक ना, पूण ताणें एक सांगलां आमकां की जेन्ना तो परत येवपाचो आसा, तेजे पयलीं खूब घडण्यो घडटल्यो. वायरसां येतलीं, हें जातलें, तें जातलें, लोक एकदम मोगाळ आसतना आपणाचें चिंतलो. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आतां घडटात आमच्या संवसारान, आमच्या जिवितान, त्यो घडण्या वरवीं आमकां कळोन येता की जें पवित्र पुस्तकान बरयलां की जेजू येवच्या आदीं हें अशें घडटलें, तें आतां घडटा. आनी भाव भयणीनो, ह्या कारणाक लागून तो म्हणटा, जेन्ना तुमकां कळोन येता की वस्तू जातात, तुमी एके भाशेन देवाचें बोगसणें मागात, तुमच्या मनाची नडसणणी करात, देवाच्या उतराचेर रिगून रावात, तांचो देवा बरोबर संबंद घट करा. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता, जेजूची खबर दुसऱ्यांक आमी सांगपाक आमी वावुरता, तेन्ना भाव भयणीनो, एक खरीत भाशेन आमी आतां ही तयारी करता जेजूका येवकार दिवपाक, जेजूका आमंत्रण दिवपाक ह्या संवसारान. कित्याक जेजू येवपाचो आसा केन्ना? आयज, फाल्यां, फुडल्या म्हयन्यान, 10 वर्सांनी आमी नको, पूण आमी जाणो की जें घडटा ह्या वेळार ह्या संवसारान आमच्या, ह्या घडणे वरवीं आमकां कळोन येता की ताजो वेळ येवपाचो आतां लागीं पावला. आनी भाव भयणीनो, लागीं पावला जाल्यार आमी आमची चोत्राय ह्या आमच्या भाटांचेर, पयशांचेर, घरांचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या सगळें जें आमकां संवसारान आमकां दिसता ताचेर आमची चोत्राय धरिनासतना आमी आतां ही चोत्राय जेजूचेर दवरया. आमचें काम बंद करपाची गरज ना. जें आमी कोत्ता, वावुरता, कामाक वचपाचें, आमच्या घरचें काम, रांदपाचें सगळें करुया, पूण आमची चोत्राय जेजूचेर धरून, आमचो संबंद घट करून आमी आतां हें जें घडटा तें आमकां कळोन येता की आतां तयार जावपाक जाय आमकां आमच्या सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर भोगूंक. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या शिवर्तमान जेन्ना आमी वाचता, तातूंत जेजू आमकां कोडीत करता, तो सांगता, तयारी करात म्हणटा. तो जेन्ना लोटाच्या वेळार, नोआच्या वेळार लोक असोच पयस रावलो देवाशी, आनी जेन्ना सगळें ते पयस रावलो, तांचें निसंतोण जालें. पूण हे फावटी जेन्ना जेजू येतलो, फकत निसंतोण जावचें ना, पूण सासणाच्या सासणाक आमचें निसंतोण जातलें. आमी जेजूशी पयस रावत जाल्यार आयज आमी एके खरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया, देवाचें बोगसणें मागुया, आमच्या मनाची नडसणणी करुया, आनी हो थाराव घेवया की देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलतलीं म्हूण, खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमचें जिवीत जियेतले म्हूण, आनी चड करून हें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.